नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या सकाळच्या बुलेटिनान हांव प्रणिता रेडकर तुमकां येवकार दिता। सविस्तर खबरां आदी पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। 2 दिसांच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाक जाली सुरवात। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत बुधवारा मांडटले अर्थसंकल्प। तोखणाय करपाची सोडून विजय सरदेसायान सभापतीचेरूच काढलो फोग। विधानसभेन विरोधक सत्ताधाऱ्यांमदीं पेटलो वाद। पेट्रोल डिझेलाक परतून पेटलो उजो। पेट्रोल 80 तर डिझेलाक मोलान 70 पैशांनी जाली वाड। विरोधी पक्षाचो भाग जावचो ना, अपक्ष विरोधक जावन मांडटलो लोकांचे प्रश्न, सांगता रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो आमदार विरेश बोरकार। उरिल्ल्या 3 मंत्रीपदां खातीर आमदारांची लॉबिंग सुरू। मंत्रीपदां दिवची कोणाक, सावंत सरकाराक सामकार आवाहन। P-8I विमानाचे दुसरे स्क्वॉड्रन भारतीय नौदळाच्या ताफ्यान जाले दाखल। भारताची दर्यादेग सुरक्षा जातली अधिक घटमूट। आणि आता खबरो विस्तारान। विधानसभा वेंचणुके उपरांत नव्या सरकाराचे पयलेच अधिवेशन कालच्यान सुरू जाले। हे अधिवेशन 2 दीस चलतले। काल रमेश तवडकर हांची गोंयचे नवे सभापती म्हूण निवड जाली आणि नव्या सभापतींच्या परबेचो थाराव विधानसभेन घेतलो। उपरांत मुखेल नवनिर्वाचित आमदारांनी भाषणां जाली। उपरांत राज्यपाल विधानसभेन हाजीर रावन ताणे आपल्या भाषणाक सुरवात केली। बुधवारा मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत नव्या सरकाराचो अर्थसंकल्प मांडटलो। अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिसा विधानसभेन वातावरण तापले। सभापतीच्या परबेच्या थळाव्यार परबेच्या जाग्यार सभापतीचेर विरोधकांनी आरोप केल्ल्यान सत्ताधारी तिडकले। अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिसा विधानसभेत वातावरण तापले। विषय आशिल्लो नवो सभापती जाल्ल्या रमेश तवडकराच्या परबेच्या थारावाचो। पण परबी दिवच्या जाग्यार विजयान तवडकराचेर आरोपार आरोप करपाक सुरू केले। सभापती जाल्लो आमदार परत केन्नाच निवडून येना अशें विजयान म्हणना फुडें सभाघरांतले वातावरण तापले। ह्या वेळार माविन गुदिनोन आणि मुख्यमंत्री सावंत हांणी विजयाच्या ह्या विधानाचो विरोध करीत हे विधान सभाघराच्या कामकाजांतल्यान काढून उडोवचे अशी मागणी केली। ह्या दिसांनी एक स्पिकराचो रोल, द न्यूट्रॅलिटी ऑफ द स्पीकर हो एक पब्लीक डिबेट खूब जाल्ली आहा। कितलो स्पीकर न्यूट्रल आसा, चड करून बिकॉज ऑफ द 10th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंटी डिफेक्शन लॉ। स्पीकराचो रोल केन्ना केन्ना कॉम्प्रोमायज जाता आनी ताजे खातीर लोकशायेची हत्या जाता असो एक पब्लीक डिबेट चालू आहा। आनी ताजे खातीर तुम्ही आता एक टर्म मदीं चुकून आता परते आयिल्ले आहा। आमी 3 कन्सिक्युटीव टर्म्स हांगा आसात, पूण एक आमी ऑब्जर्व करतात की स्पीकर जो आसता तो परतो निवडून येना। हो कित्याक येना? स्पीकर निवडून येना कित्याक स्पीकर मे बी इन कोर्स ऑफ हिज टेन्युअर ही बिकम्स सो अनपॉप्युलर that the speaker, in spite of being a performing MLA, sometimes does not get elected. Speaker sir, I don't wish the same thing for you. हांव म्हजे 3 टेन्युअरांची खबरो सांगता। आजो राण्याचे उलयणार हांव। If honorable member wants that I should take names of who has been defeated, and it is not right because they are not in the house. जे बाब आमका स्पीकर सर एक फुडले भरपूर वेळ आसा आमकां। एक इशू आसा हा, फुडें अनेक इशू रेज करपा खातीर आमकां वेळ भरपूर आसा। त्यामुळे आज फक्त एक इशू आसा हा ऑफ हायेस्ट ऑफिस ऑफ स्पीकर परत निवडून येना हे म्हणप सारकें योग्य न्ही। प्लीज विड्रॉ युअर वर्ड्स। नो क्वेश्चन। प्लीज विड्रॉ युअर वर्ड्स। तो नवीन जाल्लो आसा, एक्सपिरियन्स मनीस जाल्लो आसा
आनी अशें म्हणप म्हणल्यार डिमोरलायज करप द Speaker, हाय sir, ऑफिस nobody wants to demoralize anybody. जय बाब, आमकां फुडें वेळ भरपूर आसा. आय डोंट Demoralize प्लीज एक्सपांड दोस अरे राव, वर्ड्स राव, स्पीकर राव. सर स्पीकर सर, डिमोरलायज करपाक कोण हांगा उलयना. ही पयली डिबेट which is a congratulatory motion. Nobody wants to demoralize anybody in a congratulatory motion. But Speaker sir, fact is fact. Fact is fact. Nobody, I am not withdrawing anything. Don't talk about this withdrawal. This withdrawal of the word has led to defeats. Democracy is about consultative. विजय बाब तुम्ही जे Quintessential. शब्द म्हणला आम्ही हे वर्ड याचा एक्सपांड करता. कितें एक्सपांड? अरे स्पीकर निवडून येऊ शकना या वेळ स्पीकर निवडून म्हणप हे योग्य नाही. Expunge कर. बरोबर That you may have your way because you have got the numbers, but the opposition should have their say, and to allow them to have their say, your role is very quintessential. It is very crucial. It cannot be used by saying somebody is getting demoralized or expunge this word. This is the death of the democracy. पण विजयाक सत्ताधारी पक्षाच्या फुडाऱ्यांचो विरोध जाल्लो दिश्टी पडटनाच ताच्या मदतीक उबो रावलो दिगंबर कामत. सभापतीची सभाघरातली भूमिका कशी निपक्षपाती आसपाक जाय हाचे धडे दिगंबर कामतान मास्तर आशिल्ल्या आणि आता नव्यान सभापती जाल्ल्या रमेश तवडकराक उब्यांनीच दिवपाक सुरवात केली. पूण माविन गुदिनोन दिगंबर कामतीचेर हरकत घेत तवडकराक सांबाळून घेतलो. असेंब्ली इज नोन एज द टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी आणि टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी भितर ताजो राखणदार म्हणजे सभापती. ह्या देशात एक तेप आशिल्लो आणि सभापतींनी बरे बरे पायंडा घालून दवरिल्ले आसा. म्हाका याद जाता बूक वाचता आसतना मेळ्ळें की एका तेंपार सभापती जालो की सभापती पार्टीचो राजिनामो दितालो आनी इन द नेक्स्ट इलेक्शन he is to get elected unopposed. There was an understanding between the opposition and ruling that सभापती जो पार्टीचो राजिनामो दिवन सभापतीक जस्टीस दितलो तो सभापतीच्या अगेन्स्ट कोण कॅन्डिडेट उबो करपाना ताका अनअपोज दिवन अशें ह्या दिशान घडिल्लें आसा. प्रोबेबली आतां तें शक्य ना. जशी वर्सां गेली तशें तें तितलें पयलीं भशेन तें आतां राजिनामो दिलो अनअपोज हाडलो अशें तें शक्य जायना. पूण ह्या देशांत अशी प्रथा आसा, एका तेंपार प्रथा घाल्ली आनी आमची अपेक्षा आसा की सभापती हो सगळ्यांचेर ताणें लक्ष दवरपा जाय. रुलींग पार्टीचेर लक्ष दवरपा जाय, अपोजिशनाचेर लक्ष दवरपा जाय आनी खास करून अपोजिशनाच्या आमदारांक एक इनजस्टीस जाता अशें फिलींग येवपाक जायना. म्हणजे फक्त जस्टीस केलीच म्हणून जायना. यू शूड लूक दॅट यू आर डुईंग जस्टीस टू द अपोजिशन. I think the expectations of the people from the government, from the legislators have never been so high as they are today. And here you are in such an august office which you will preside, and as some members are already saying they want justice. I simply want to say this, with your rich experience, whether as a legislator, whether as a minister, and a person who has come from that particular strata where you have seen the sufferings of the common man, and what is it that we all aspire to do ultimately? गोयच्या राजकीय इतिहासात आजवेर खंयचोच सभापती निपक्षपाती भूमिका घेतना दिश्टी पडूंक ना. मागीर आमदारांचो पक्षांतर आसूये वा अविश्वासाचो थाराव ना जाल्यार आमदारांक सभाघरांतल्यान भायर काडपाचो प्रश्न आसूये, सभापती ज्या पक्षाचो त्याच पक्षाच्या फुडाऱ्यांक सांबाळून घेवपाची भूमिका जायत्या वेळार दिसून आयल्या. ते खातीर कोणी कोणाक उपदेशाचे धडे दिवचे हे गोंयकार बेस बरे जाणा. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. पेट्रोल डिझेलाक परतून पेटलो उजो. पेट्रोल 80 तर डिझेल 70 पैशांनी वाडले. फाटल्या 7 दिसांत इंधनान 4.80 रुपया वाडले. भोवतेक कडेन इंधनान शेकडो मारलो. हालीं म्हारगाय वाडत आसा. ह्या म्हारगायेच्या बोवाळान इंधनान मात लोकांक चिंतेन घातले. पेट्रोलाची दर गाडये सारकेच दिसान दीस अदीक स्पिडीन धांवत आसा. रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षाचो आमदार म्हूण हांव सरकाराच्या विरोधान वावुरतलो. मात हे करतना हा विरोधी पक्षाचो भाग जावचो ना. अपक्ष विरोधक रावन लोकांचे प्रश्न मांडटलो अशें विरेश बोरकारान सांगलें.
रेव्होल्युशनरी कावन्सील जे येता आमी आमचो हांव एकूच आमदार आसा आनी आमी अशें डिसिजन घेतलां की आमी एज अ इंडिपेंडंट ऑपोजिशन म्हणून रावतली. आय एम नॉट एज अ युनायटेड बिकॉज लास्ट टायम तुमी पळयलां की युनायटेड ऑपोजिशन केलें आनी मागीर भलतेच खंय ना खंय गेले. मागीर तितून कितें जालें सगळ्यांक इफेक्ट जाले. सो आमचें आसतलें की आमी गोंयकारांचो वॉयस म्हणून आमी उबे रावतले आनी एज अ इंडिपेंडंट ऑपोजिशन म्हणून रावतले आनी इश्यू बेजाचेर जो इश्यू आसा त्या इश्यूचेर आमी उलयतले. जेन्ना समज ऑपोजिशन पासून दुसरे बाकीचे ऑपोजिशन आसा ते एक खरोच सारको इश्यू गोंयकारांचो हिता खातीर एक कितें हाडला नाल्यार ताका आमी सपोर्ट करपाक हरकत करची ना. जावं गोवोरमेंटान पासून कितें बरें हाडला ताका आमी सपोर्ट करपाक हरकत करची ना. सावंत सरकाराच्या पहिल्या पावड्या वयल्या मंत्रिमंडळ सोपूतविधी उपरांत उरिल्ल्या 3 मंत्री पदां खातीर उरिल्ल्या आमदारांची गटबाजी सुरू आसा. देखून ही मंत्रीपदां कोणाक दिवची हे आवाहन सावंत सामकार आसा. पहिल्या पावण्यार प्रमोद सावंता वांगडा हेर 8 जाणांनी मंत्रीपदाचो सोपूत घेतलो. उरिल्ल्या 3 मंत्रीपदां खातीर आता हेर आमदारांची सर्त चालू जाल्या. वट्ट 16 जाणांची, जातूंत मुखेलपणान बिनशर्त तेंको दिल्लो मोगोचो सुदीन ढवळीकार, अपक्ष आमदार रेजिनाल्ड आनी सांगेचो सुभाष फळदेसाय ह्या 3 जाणांची नांवां मुखार येता. जेन्ना आमचे माननीय होम मिनिस्टर युनियन अमित शहाजीन म्हाका कॉल केलो तेन्ना इमिडिएटली विदीन 2 hours जे सपोर्ट तांकां अनकंडिशनल दिवपाक जाय आशिल्लें हांवें आनी जी कारोलकारान आनी आमचे पार्टी अध्यक्षान तें तांकां पत्र आमी पावयलां. तक मिल चुका है निर्दलियों का और महाराष्ट्र गोमंतक पार्टी का, तो आप विश्वास मत भी हासिल होना वो एक औपचारिकता मात्र है. हाँ जी बिल्कुल, और हमारे साथ ये सब लोग रहेंगे और आगे में एक्सपेंशन में हम इन लोगों को भी अकोमोडेट करेंगे. मोगोपाच्या तेक्याक भाजपाच्या चडशा आमदारांचो पयलीं सावनूच विरोध आशिल्लो खरो, मात फडणवीसाच्या ह्या वक्तव्या उपरांत जर मंत्रीपद मोगो कडेन गेलें जाल्यार हो विरोध आनिकूय खर जातलो. You are fear of that? No, it has happened. History will. I don't want history to repeat itself. That's what I'm trying to say. So I am saying what is. Let us be a part of the family. So let us not have this difference at all. You want to so much. You want to be a part of the government. Come and merge yourself, no. Otherwise, also your party is dying. सांगे वाठारात लेगीत पहिल्या पावण्यार सुभाष फळदेसायाक मंत्रीपदात वांटो दिवंक नाशिल्ल्यान भाजपा कार्यकर्त्यांची नाराजी वाडल्या. आयज आमकां दिसलें की आयज शपथविधी भितर सांग्याचो आस्पाव आसतलो हें आमकां सगळ्यांक दिसलें आनी त्या उमेदीन सगळे सांग्याचे कार्यकर्ते नेटान आयज सगळे स्वेरिंगाक गेल्ले. पूण सगळ्या कार्यकर्त्यांची सामकी निराशा जाली, कारण खुबश्या जाणांची अपेक्षा आसली, आमची सगळ्यांची अपेक्षा आसली की 5 टर्म फाटले 5 टर्म जाले सांगे मतदारसंघात भाजपचो आमदार निवडून येता आनीक आमकां 5य पावटी मिनिस्ट्री मेळना जाल्यार खऱ्यांनीच हो सांग्याचेर सामको अन्याय आमकां सगळ्यांक दिसपाक लागलो कडेन आसा. इतलेंच न्हय तर भाजपांतल्यान वेचून आयिल्ल्या 2 अस्तुऱ्यांचो तांच्या घरकाराक मंत्रीपदां मेळिल्ल्यान मंत्रिमंडळात आस्पाव आसतलो काय ना हो एक व्हडलो प्रश्न उप्रासता. एकूणच मंत्रीपदा वयल्यान भाजपा अंतर्गत आशिल्ले हे वाद मिटोवपाचें आव्हान भाजपाच्या फुडाऱ्यां मुखार आशिल्ल्यान मंत्रिमंडळ विस्तारात 2 म्हयन्यां परस चड कळाव जावपाची शक्यता आसा. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. P-8I विमानाचे दुसरे स्क्वॉड्रन मंगळारा भारतीय नौदळाच्या ताफ्यात दाखल झाले. ह्या विमानाक लागून भारतीयाची दर्यादेग सुरक्षा अधिक घटमूट जातली. आजच्या वेगवान आणि कठीण सुरक्षा परिस्थितीत बोईंग P-8I नेपच्यून हे विमान भारतीय हवाई दळाचो कणो जावन आसा. पाणबुडयो आणि हेर युद्ध बोटी सोदून त्यो नष्ट करपाची ह्या विमाना कडेन क्षमता आसा अशें नौदळ मुखेली आर हरिकुमार हांणी सांगलें. विमानाच्या कमिशनिंग कार्यावळीत ते उलयताले. and promote our national maritime interests. And since their induction in 2013, the P-8Is have demonstrated their ability to be force multipliers across a wide spectrum of missions.
The aircraft have been at the forefront of operations, joint operations along the line of actual control on the northern borders, and have been providing valuable inputs for a long time. They still continue to provide surveillance for joint services missions on a regular basis. हिंद महासागरात सुरक्षा आणि पाळत दवरपा खातीर ह्या विमानांचो वापर जातलो. कमांडिंग अधिकारी अमित मोहपात्रा हांचेकडे ह्या स्क्वॉड्रनाचे नेतृत्व आसतले. बोईंग पीएटाय हे आधुनिक तसेच वेगवेगळ्या कामां खातीर वापरात येवपी लॉंग रेंज मॅरिटायम रिकॉनेसन्स आणि अँटी सबमरीन वॉरफेअर विमान जावन आसा. Order by the Chief of the Naval Staff, whereas the Government of India has decided that Indian Naval Air Squadron 316 will commission. You are hereby directed to proceed to commission the said air squadron on the 29th day of March 2022 or as soon thereafter as circumstances permit. Indian Naval Air Squadron 316 will be administered by the Flag Officer Commanding in Chief, Western Naval Command, given under my hand this the 29th day of March 2022. Signed R. Harikumar, Admiral, Chief of the Naval Staff. गोमंतक टीव्ही खातीर वास्कोच्यान प्रदीप नायक. गोंयचे अध्यात्मिक गुरू ब्रह्मेशानंदचार्य स्वामींचो पद्मश्री पुरस्कार दिवन भोवमान केलो. हो पुरस्कार 28 मार्चाक राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद हांचे हस्तुकी ब्रह्मेशानंदचार्य स्वामीजींक राष्ट्रपती भवनान भेटयलो. ह्या सुवाळ्याक उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह आनी व्हडले फुडारी हाजीर आसले. विधानसभेच्या सभापती पदाचेर निवड जाल्ल्यान काणकोणकारांनी रमेश तवडकराक ग्रँड येवकार दिलो. तवडकराक येवकार दिवपा खातीर काणकोणकार म्हालाचे शिमेचेर काल कमलघाट श्री शक्ती गणपती देवळा कडेन एकठांय आयिल्ले. हातूंत काणकोणचो नगराध्यक्ष सायमन रिबेलो, नगरसेवक हेमंत नायक गांवकर तशेंच हेर नगरसेवक आनी भाजपा कार्यकर्ते व्हडा संख्येन हाजीर आसले. विधानसभेच्या उपसभापती पदा खातीर आयज वेंचणूक जातली. ह्या पदा खातीर भाजपाचो सांगेचो आमदार सुभाष फळदेसाय हांणी अर्ज भरल्या, जाल्यार आलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्सानूय अर्ज दाखल केला. तशेंच काँग्रेस पक्षान वतीन साळगांवचो आमदार केदार नायक हांणी अर्ज दाखल केला. मुरगांव पालिकेच्या उपनगराध्यक्ष पदा खातीर अमय चोपडेकराची बिनविरोध निवड जाल्या. निवडणूक अधिकारी दत्तराज देसायान औपचारीक घोषणा करून अमय चोपडेकराची उपनगराध्यक्ष पदा खातीर निवड जाल्ल्याचे जाहीर केले. श्रद्धा महालेन 15 मार्चाक मुरगांवच्या उपनगराध्यक्ष पदाचो राजीनामो दिल्या उपरांत रिकामी आशिल्ली जागा भरपाक पालिका संचालक कार्यालयान मंगळारा बसका आपयल्ली. उपनगराध्यक्ष पदा खातीर अमय चोपडेकराचो एकल्याचोच अर्ज आयिल्लो. वायस चेअरमन समज सक्षम आसा आनी ते फॉलोअप समज केली जाल्यार आमची पेंडींग डेव्हलपमेंट वर्क आसा पळय तो पूर्ण करूं शकता. आनी अमय कॅपेसिटी आसा तो स्वता वचोन ती खंय तरी पेंडींग म्हणजे चेअरपर्सन हेल्प करून तो सगळें क्लियर करता.
आनी हांगा तुमी गार्बेज इशू पळयल्लो आसा. आयज आमी लास्ट मिटिंगेन ऑलरेडी डिसायड केल्लें की हांगा प्री मॉन्सून सामकी क्लिनींग करपाक जाय. आमी सगळे म्हणजे आमी एक आशा दवरता की प्री मॉन्सूनाचे आहा पळय ती रिस्पॉन्सिबिलिटी वायस चॅरमॅनान घेवपाची आनी ती कंप्लीट करून घेवपाची. कोस्ट गार्ड प्रादेशिक मुख्यालय मुंबय हांच्या फुडारपणाखाला इंडियन कोस्ट गार्ड सेलिंग टीम वरवीं गोंय ते मुंबय सेलिंग एक्सपेडिशन राबयतले. 12 मीटर लांबी आणि 2.5 मीटराची खोलाय आशिल्ली बोट अंतरा हे मोहिमे वरवीं गोंयच्यान मुंबय गेली. ही बोट 28 मार्च 2022 ह्या दिसा सकाळी 10 वरांचेर मोरगांव बंदरा वयल्यान उपमहानिरीक्षक अर्नब बोस TM, कमांडर कोस्ट गार्ड जिल्लो मुख्यालय क्रमांक 11 गोंय हाणे हिरवो बावटो दाखोवन मुंबय रवाना केली. The aim of this expedition, apart from celebrating Azadi Ka Amrit Mahotsav, is also to instill a spirit of adventure and camaraderie into the crew and the other members of Coast Guard, who we hope will get inspired by this sailing expedition. Now, Coast Guard is a seagoing service, and sailing is an adventure sport which is very centric to all seafarers, because it teaches you the basics of navigation, seamanship. It teaches you how to use the wind and the current to propel your boat. It teaches you to live frugally on water and food, and teaches you survival instincts, teamwork. There are a lot of things to be learnt, and a person who's a good sailor ultimately becomes a good seafarer. घुमचे कट्टर घुम आणि ओसयच्या तालार मंगळारा दिवचले शिगम्याची मिरवणूक हजारांनी लोकांच्या हाजेरींत व्हडा उमेदीन जाली. आकर्षक चित्ररथ, रोमटामेळ पंगड आणि वेगवेगळी वेशभूषा केल्ल्या कलाकारांच्या कलात्मेक लागून शार शिगम्याच्या रंगान न्हावन गेल्ले. दिवचल शिगमोत्सव समितीन आयोजीत केल्ले हे मिरवणुकेक बोड्ड्या श्री वडेश्वर देवस्थाना कडल्यान सुरवात जाली. मंत्री गोविंद गावडे हांच्या हस्तुकी शिगम्याची सुरवात जाली. ह्या वेळार मयेचे आमदार प्रेमेंद्र शेट, समितीचे अध्यक्ष आणि दिवचलचे आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटये, नगराध्यक्ष कुंदन फोगेरी आणि दिवचल शिगमोत्सव समितीचे वांगडी हाजीर असले. जामावले देव दामोदराचो गुलाल व्हडा उमेदीन जालो. श्री रामनाथ देवस्थानाच्या आंगणात पालखेन विराजमान देव दामोदराक गुलाल ओपल्या उपरांत गुलाल उत्सवाक सुरवात जाली. कांय वेळा भितरच जामावलेचे मळब गुलालाच्या रंगान भरले. श्री रामनाथाचे आंगण सुवारी वादान, ढोल ताशांच्या तालार नृत्य तसेच दामोदराच्या जय घोषान घुमले. ल्हान भुरगीं तशेंच जाणटे आनी नेणटे दर एकलो गुलालाच्या रंगान न्हावन गेल्लो. मठग्रामस्थ हिंदू सभेन उबारिल्ल्या येवकाराच्या कमानांनी तशेंच लायटीच्या झगमगान हो वाठार खुलून गेल्लो. ह्या फामाद गुलालाक मडगांवकार सगळ्यांनूच हाजीर आसता. गोंया भायले भावीक दनपारा हांगसर पावले. ज्या कोर्टान हिजाबाची याचिका भायर मारिल्ली त्याच कर्नाटक कोर्टान ज्येष्ठ वकिलान परत एक फावट हिजाबाची केस दाखल केली. ताजेर चीफ जस्टिसान त्या वकील फकत उजरावनूच काडून ना तर ती भायर मारली. केस परत दाखल केल्ले खातीर ताका प्रॅक्टीस करपा खातीर बंदी घातल्या आनी बार कावन्सिलाक ताचो परवानो रद्द करपाक सांगला. इतलेंच न्हय तर भरिल्ल्या कोर्टान ताचो कोट देवंक लेगीत लायलो. We should impose cost. We should impose cost. I hope I am not aware of this. Oh, refer this matter to the Bar Council. This is not fair on the part of the council. Not at all. Why we should not refer this matter to the Bar Council to be so much of unfair to the court?
When a similar matter has been dismissed by this court, are we supposed to remember everything? Certainly not. Then Responsibility to it was your responsibility to have informed the court. I fully bow down to what your lordships have indicated. I fully bow down to what your He is the same counsel. I do not remember, I do not recognize anyone, but it does not mean that you will take advantage of that. Yes, mister? Will issue notice to you. Issue notice to him to explain. No, we will take action against you now. We will not leave you like this. May just make us. May make Issue notice to him. मराठी सांस्कृतिक केंद्र सडा तसेच गोंय मराठी अकादमीच्या जोडपालवान मुरगांवां मराठी साहित्य आणि सांस्कृतिक मेळाव्याचे आयोजन केले. बायणाच्या रवींद्र भवनात जाल्ल्या ह्या मेळाव्याचे उक्तावण गोमंत विद्या निकेतनाचे अध्यक्ष जनार्दन वेल्लेकर हांच्या हस्तुकी जाले. ह्या वेळार कार्यावळीचे अध्यक्ष चंद्रकांत गवस, योकार अध्यक्ष नारायण महाले, मराठी सांस्कृतिक केंद्राचे अध्यक्ष मंजुषा पिळणकार आणि हेर मानेस्त हाजीर असले. तर सकाळचे हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव प्रणिता रेडकर तुमचो निरोप घेता. फुडल्या खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.